नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। पुलिसांच्या ताब्यात दिल्ले सामानय मेळपाची गॅरंटी ना। पुलिस स्टेशनांतल्यो गाडयो स्पेअर पार्ट चोरून बोडक्यो। मडगांवच्या पुलिसांची चौकशी करची म्हूण मागणी। दक्षिणेत चोरयो, घरफोडया उपरांत पुलिसांक जाग। रातची गस्त खर। उत्तरेंतल्यान आनीक 7 PCR व्हॅनी। रातच्या भोंवतल्यांची चौकशी। दुसरे वटेन चोरांनी म्हापशा मारलो हात। पणजे तिकेट मेळ्ळी ना जाल्यार काँग्रेसीची गेम काबार। आपल्याक तिकेट दिल्यार बाबूश सरतलो फाटीं। फाटले वेंचणुकेंत काँग्रेस तिकेट विकिल्ली। सुरेंद्र फुर्तादाची हेडॉनांत वक्तव्यां। आनी खणिल्ल्या रस्त्यार जाग्यार पडना म्हूण ताळगांवकार रस्त्यार। सांतिनेज सावन ताळगांवची येरादारी आडायली। 2 दिसांत फोंडकुलो परोवन 1500 भितर हॉटमिक्स टेंडर। PWDचें उतर। ISLांत FC गोवा नॉर्थ ईस्ट युनायटेडाक मारले। FC गोवा 18 पॉयंट घेवन दुसरे सुवातेर। नॉर्थ ईस्ट युनायटेड 13 पॉयंट घेवन 6वेत सुवातेर। आता खबरो विस्तारान। पुलिसांच्या ताब्यात दिल्लें सामानय परत आसा तशें मेळटलें म्हणपाची गॅरंटी ना। पुलीस स्टेशनाच्या कस्टडींतल्या गाडयांक हात मारून बोडक्यो करून दवरपाचे प्रकार उक्ताडार येवंक लागल्यात। एक्सिडेंट जालो म्हूण मडगांव पुलीस स्टेशनार दवरिल्ल्या मोटारसायकलीचे स्पेअर पार्टूच ना जाल्यात। शेल्डन आतांवाची एक्सिडेंट जाल्ली मोटारसायकल पुलिसांच्या कस्टडींत आशिल्ली। चोरयेक जबाबदार पुलिसांची गृहमंत्र्यान चौकशी करची म्हूण शेल्डनाचो बापूय मागता। शेल्डन आंतावाक 24 नोव्हेंबराक चिंचोण्या एक्सिडेंट जाल्लो। तो चिंचोणे सावन मडगांव वतालो। मार बशिल्ल्यान ताका हॉस्पिटलांत घाल्लो। 28 नोव्हेंबराक डिस्चार्ज दिलो। ताचे उपरांत ताचो बापूय जिजस आंताव मोटरसायकलीचे कायदेशीर सोपस्कार करूंक सोमारा मडगांव पुलीस स्टेशनार गेलो। पळयत जाल्यार मोटरसायकलीचे स्पेअर पार्टूच ना। मोटरसायकलीचे सीटूच ना। बॅटरी काडल्या। जिजस आंताव म्हणटा एक्सिडेंटा वेळार मोटरसायकलीचे सगळे स्पेअर पार्ट आशिल्ले। आतां मोटरसायकल अक्षरशः बोडकी करून दवरल्या। आज हांव इन्शुरन्सा लागून मुगे कामा लागून इन्शुरन्सा लागून येयलो। आतां ताणें सांगलें पुलीस रिपोर्ट हाड म्हणून। पुलीस रिपोर्ट थिंग चोवपाक गेले आख्खे मोटरसायकल नागूड केले। पयलीं आसलो तेश ना बॅटरी वयली आनी सीट वयलें सिटा हेर भर पार्ट्स वयले सगळे चोवन वयले। हांव म्हणटा पुलीस स्टेशना भितर दवरताय ती जबाबदार पुलिसांक गेली। एक मनीस मेलो मुटरी लासलो तेजे वयले हे पेट्रोल घाताय पुलीस। आनी तो कालांगुटकार कितें सांगता जाणा म्हाका फोन केल्यार केस हाडलो तो वयलो तो मोटरसायकल। तो म्हाका सांगता पात्रांव तूं आनी केस कोनाका ते बॅटरी पयशे आपण दित थंय। हांवें ताका विचारलें बॅटरी पयशे दिता आनी हेर पार्ट्स वयले ते सीट वयले ते आख्खें सीट वयलें आख्खी नागडी केल्या जाल्यार पुलीस स्टेशना आनी वालोर हूंय उरला। पुलिसांची जबाबदारी ती एक तेगे कस्टडी आहा म्हणटा तेगे जबाबदारी ती शेतां ना ग्रावंडा ना पुलीस स्टेशना मुखार दवरली ती गाडी। सो तेमगेलो कायदो गाडये चोवपाचो। मोटरसायकल पुलिसांच्या ताब्यात आशिल्ल्यान सांबाळपाची जबाबदारी तांची। पुलिसांची चौकशी जावंक जाय म्हूण आंताव मागता। ताका लागून हांव म्हणटा आमगेलो होम मिनिस्टर गोंयचो ताणें हेजी एक्शन घेवचें कडक एक्शन घेवचें आनी हे पुलिसांक दाखय शिक्षा दिवची सारकी। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। दक्षिणेत एकार एक चोरयो आनी घरफोडयो जावंक लागल्या उपरांत पुलीस जागे जाल्यात। राती वितीचे भोंवतना मेळ्ळ्यार आडावन वळख तपासपाची पद्दत पुलिसांनी सुरू केल्या। दक्षिणेंतलो पुलीस अधीक्षक शेखर प्रभुदेसायान पुलिशेची येवजण प्रुडंटाक सांगली। रातची खंय गस्त खर केल्या। उत्तरेंतल्यान आनीक 7 PCR व्हॅन्स रातचे गस्ती खातीर म्हूण दिल्यात। इतले मजगतीं चोरांनी म्हापशा 2 कडेन दुकान आनी घर फोडून राती 5 लाखांचो हात मारलो। शुक्रारा फांतोडेर नुवे वाठारांतली 3 घरां फोडून चोरांनी बरोच म्हालवस फारायल्लो। त्या भायर एक ज्वेलरी दुकान आनी एक फार्मसी फोडपाचो यत्न चोरांनी केल्लो। चोरांक आमी रोखडेच धरतले अशें दक्षिण गोंयचो पुलीस अधीक्षक शेखर प्रभुदेसाय म्हणटा। रातचे जे भोंवतात पळय सस्पिशियस जे भोंवतात तांकां आमी अंडर 41 अरेस्ट करता आनी आफ्टर व्हेरिफिकेशन तांचे जेन्युइन एड्रेस आसा अशें जाल्या उपरांत आमी तांकां सोडटा ना जे गोंयकार आसा पळय तांचे आमी व्हेरीफाय करता। some details after the न्ही गाडी तांच्यांनी हांगा SGPDA मार्केटा कडेन सोडली ती आमी अटॅच केल्या ती आमकां मेळ्ळी अरावंड 30
Night patrolling intensify केल्लें आसा. Additional 7 PCR vans have been given to us from north. So we are covering Margaon, Maina Kurtari and Kolwa. So even interior parts are now been covered. इतले मजगती आयतारा राती म्हापशा श्री महारुद्र देवळा फाटल्यान आशिल्ले SS ज्वेलर्स हे दुकान चोरांनी फोडून सुमार 5 लाखांच्यो भांगराच्यो वस्ती फारायल्यो. ह्या दुकानाक लागून आशिल्ल्या रवळनाथ निवास ह्या घरान आयतारा राती चोरी जाली. ह्या दोनूय चोरयांचो तपास म्हापसा पुलीस करता. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस आनी श्याम सुंदर फट्टे. पणजे पोटवेंचणुकेत आपल्याक तिकेट दिली ना जाल्यार काँग्रेसीची गेम काबार म्हणून पणजेचो महापौर सुरेंद्र फुर्ताद उलयला. लुइजिनाच्या फुडारपणा खाला प्रदेश काँग्रेसीचेर विश्वास दिसता म्हूण तो प्रुडंटाच्या हेडॉनात उलयलो. फाटल्या वेंचणुकेंत खंय पयशांचो वेव्हार जाल्लो, फिक्सिंगय जाल्ल्यान आपल्याक तिकेट मेळ्ळी ना म्हूण फुर्ताद उलयलो. बाबूश फाटीं सरतलो आनी महापिलेकीचें पॅनल आपल्याकूच तेंको दितलें म्हूण ताका दिसता. What if Congress doesn't give you a ticket? Why you doubt that they will not give? If it happened, then it is RIP of Congress. Election, this 2.5 years back, I was number 1 on the list. The observer, Mr. Reddy and Mr. Subhash Shirvadkar came to my house at breakfast and they said, you start the campaign, start your work. In the end, some bags exchanged and I was denied a ticket. I am confident that Babush Munsaraj will support me in the end. Babush will not contest. I think so. God will put it in his mind that give Suren a chance. So you are leaving it to God. I am telling the people of Panjim, give me one chance to be a MLA. If I don't perform in 5 years, vote me out. छत्तीसगडात नक्सलवाद्यांनी केल्ल्या हल्ल्यांत 13 जवान शहीद जाले. मरण आयला तातूंत CRPFचे 2 अधिकारी आसात. छत्तीसगडांतल्या सुकमा जिल्ल्यांत नक्षलवाद्यांनी CRPFच्या टिमीचेर हल्लो केलो. अंदूच्या वर्सांतलो हो सगळ्यांत मोठो नक्सलवादी हल्लो. फाटल्या म्हयन्यांत ह्याच जिल्ल्यांत माओवाद्यांनी CRPFच्या गस्ती टिमीचेर आनी हवाई दळाच्या हेलिकॉप्टराचेर हल्लो केल्लो. इतल्यान घेवया एक विराम.